पंता कसं जत्ता म्हणल्यारी एक व्हडो रान, ते राना भितरी एक बोन असता, ते बोना भितर एक वाघ शिरकून पोवन असता. ते वाघ कितलो व्हडान बोमारता असता म्हणल्यारी ते वट्टेर वच्चाक सगळ्यांक भंय जत्ता असता. एक दिसू एक ऋषी ते वट्टेर वत्ता असता. त्या गांवातून वतनाची फुडेकची ते सांगून असता ती की ते वट्टेर वचून उका ते एक बोना भितरी वाघ अस, ते वाघू व्हडान हुंकार काढता भंय जाता म्हूण सांगून हा जायत म्हूण सांगून ते वाट चुकोन घेवन वची खातीर हो ऋषी चमकलारू कडेरीकय तेची वाट्टेर येवन पावता. ते वाट्टेरी ते वाघा पळयन नातिलवरी हगूर वचूका म्हणून निपून वच्चा पळयतना ते वाघा कळटा आनी व्हडान हुंकार काणू ते ऋषीक आपयता. ए ऋषी हांग्यो म्हणटा. ते दंटाक भंय जाता. वचनातला आनी कसं जाता की म्हूण आलोचन कोण घेवन ते बोनाला वता. बोनाला वतना हे वाघू तू पुणी आईल नवे, हांग ह्या वाट्टेर कोणीय आना ती, हांव कसो करची सांग, म्हाका पोटा कवू कोणें दितल ना ती, तू पुणी हे बोना बागील काण सोडी, हांव जितला मेगेल बेटे खंय आस म्हूण सोदून घेवन वता म्हणून रोवन घेवन निमगिता. हे ऋषी म्हणटा ना 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 हांव काणा, तुका कश नमगूच हांवें, खंय जेव तूं मेगेल आंगार उडला री म्हूण म्हणटा. ना बा इतले दीस कोणीय हे वाट्टेर यान नातिले, आज तूं येवन म्हाका सहाय करता म्हणटाना हांव इत्या तुगेल आंगार उड्डो. ना बा हांव तुगेल आंगार उड्डना, म्हाका तुगेल सहाय जीवन पर्यंत उडगास आसता, तशी पुरो तूं लेखून उका म्हणटा. ऋषी आसूं पुरो पाप प्राणी नवे म्हूण सांगून आलोचन करता. वगी करी प्लीज प्लीज म्हूण निमगिता. म्हणटाना हक्का दय करी म्हणटाना हा जायत म्हूण सांगून घेवन ते बागील काडटा. बागील काडली कुडले हे छंगने तागेल आंगार उडता. हो बोमारता तूं कसं सांगिलें, तूं म्हाका मेगेल आंगार उड्डना म्हणलेलें, आतां तूं मेगेल आंगार उडतस वे, अशें करून नज्ज तुवें म्हूण सांगून बोमारू सुरू करता. ते दण ते वाघ म्हणटा जोर हांसता हा 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 म्हूण घेवन कसं म्हूण लेकला, इतले दीस तुकून पोट्टा नातिला साव, आतां तूं मेळ्ळल तसेल तुका सोडून हांव विंगड कडेन सोदून घेवन वतवे, त्या जातवे म्हणटा. तूं अशी करून नज्ज, अशी मोस करून नज्ज तुवें म्हूण ऋषीन म्हणटाना मागून घेताना ताकाय दिसता वय नवे, म्हाका ते बोना तुकून भायर येवच्या सहाय केला, हांव तशें करून नज्ज, एक अवकाश दिवन पळोवया हे ऋषीक म्हूण सांगून कसं म्हणटा. तुवें म्हाका सहाय केला म्हणच्याक 3 जन साक्षी हाडका, तुवें हाडले म्हूण जाल्यार हांव तुका सोडता म्हणटा. ते जाणा ऋषीक अय्या कशी जाल्यार हें हाता तुकून चुकोन घेतला पुरो म्हूण आलोचन कोण जायता हांव हाडटा म्हणटा. हाणानातला री सोदून येवन तुका हांव खाता म्हणटा. हां जायता तशी करना, हांव आपोवन हाडटा, हांव एक ब्राह्मण जावन तुका मोस करना म्हणटा. म्हणटाना हां जायता बस हांव आंगार राखतस तुका म्हणटा. हो ऋषी मुखार येता. देवा नांव काडतची मुखार येता आसतना एक गोळी रूख पळयता. गोळी रूख पळयतना ते रुखाला वचून म्हणटा ए रुखा, मेगेल अवस्था अशी अशी जाल्ला, ते वाघान म्हाका खात म्हणला, तूं पुणी येवन मेगेल पर वयसी रे, यो रे म्हूण सांगून निमगिता. तितले भितर ते गोळी रूख उलयता. ते सांगता की पळय ह्या वाट्टेरी कितलीं जन येताची वताची, मेगेल रुखा सावटा मुळा बैसताची, खाण खाताची, हांगा सावटार न्हीद काडटाती, तितले नंतर घरा वतना मेगेल हे रोंबे कोंबे कसं आसा त्या पुरा कातोर रान्नी उज्जा घालू व्हरताची. इतलो पुरा केल्यारू हांव तांकां कोणाक कसने सांगन नातिले, मेगेल नसीब इतले म्हूण सांगून न्हुतस, तूं वयतशीची, मेगेल नसीब इतलेची म्हणू तूं आलोचन कोन्न घेवन वस म्हूण म्हणटा. हक्का भारी बेजार जाता. छे हे आशिल्ली एक गोळी रूख ते वय याना म्हणटस मू, ताजी नंतर अशी उलयतस म्हूण सांगून बेजार कोन्न घेवन मुखार वता आनी कोणें मेळटा की पळोवया म्हूण सांगून. तशें मुखार वता आसतना एक म्हशी पळयता. ते म्हशीला वता.
म्हशीला वचून वापास तेगेल काणी पुरा सांगतान ते म्हशी म्हणटा पळय हांव दष्टपुष्ट जावन आसा म्हूण तुका दिसता जाल्यार फुडें हांव दूद दिता आसतना म्हाका पोसिलल तसल तो यजमानू चंदू कोरून घरा बागलांतू बांदून घालता आशिल्लो जाय जाल्यार तशी तरकारी फळ पुरा खावचा दिता आशिल्लो खुशीर म्हाका पळोवन घेता आशिल्लो आतां हांव दूद दिवची राबयलें म्हाका खाण हांगा पळय ह्या गाणाक बांदून घाल्ला नितकी ह्या गाणा सुतत सुका हांवें आतां खावचा कसा दिता म्हूण लेकला सुकील तण हाण घालता इतलेच आमगेल जीवन आमगेल अगत्याची चिताय मात्र आमकां पळोवन घेता ती मागीर काण मुल्ल्या उड्डयताची तुवें तशी आलोचन कोण घेवन तुगेल जीवन पळोवन घे वस म्हूण म्हणटा हाका मानिके बेजार जाता छे आतां कसं करचें म्हूण सांगून थंय तुकून मुखार येतना ताका दिसता हे वाटेर हांव चोल घेवन येता आसा हे वाटेक म्हगेल पुरा गोत्त आसा हे मार्गाकची म्हाका सहाय करून निमगिता म्हूण सांगून निमगून घेता तेदन ते मार्गय म्हणटा तुव पळयता आसा तुवय मेगेल वैरी चमकून वता तशीची कितली हजार जन मेगेल वयर चमकून वताची बैसताची म्हाका खोंडिता ती मेगेल भितर आशिल्ले तसले फलवस्तू गेड्डे गेणसू पुरा काण घेताची खाताची तशी गलीजय करून वता ती हांव कसं सांगू साध्य आसा कोणा सांगची सांग इतलेची सकडले जीवन तूं नुता वस म्हूण म्हणटा हाका बारी बेजार जाता आनी मेगेल जीवन जाल्लें मेगेल जीव ताका दिवका आनी कोणेय म्हाका सहाय करतल ना ती म्हूण आलोचन करतना येद्रा एक कोल्लो दिसता कोल्ल्या पळयल कुडले कोल्लो हाका पळयत आसता तागेला वचून म्हणटा तूं पुणी म्हाका सहाय करतवे हे 3 जाणान म्हाका अशी पुरा उलयले म्हूण म्हणटा तेदन ताका कसं जाल्लें सुरवे तुकून तूं म्हाका सांग म्हणटा पुरा काणी सांगता वागा बोना तुकून भायर सोडलेले वागान हाका सांगिले थंय तुकून गोळी रुक्काला आयिले मागीर मशीन सांगिले मागीर तागेल मार्गान सांगिले हें पुरा आयकतना कोल्ल्याक दिसता जायत हांव तुका सहाय करता जाल्यार म्हाका कसं न्ही गोतना तिलवरी हांव आसता तुवय तशी आसूं का म्हणटा जायत म्हूण सांगून वताची ते वागाला वचून जर तरी थंय राबिल ते जाणा ओ वागू हाका पळोवन कोणे मेळणिवे तुका यो तस जाल्यार तुची मेगेल आहाराजी म्हूण सांगून घेवन तागेल वयर उड्डू वतना राब 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 तूं तशी मेगेल वयर उडच्या साथ दिना इता म्हणल्यार हांगे कास जन म्हणटा तितले भितर ते कोल्लो हागेला येता हा नमस्कार वागा म्हणटा ते नमस्कार कोण तुव म्हणटा हांवें कोल्लो वैवे तूं इथं आयला हांगा नाही हो कसं की सांगून रडत आशिल्लो मग कसा म्हूण अर्थ जाय न्ही तूं एक चूर सांगतवे म्हणटा म्हणटाना ते म्हणटा हांव वागू तो ऋषी ताणें म्हाका बोनातून भायर काडलें आतां हांव ताका खावच्या भायर सरला जाल्यार तो म्हाका खावच्या सोडटाना म्हूण म्हणटा ताका हो म्हणटा तो म्हणटा की ना तशी तूं खावच्याक म्हाका विशय उकळटाना म्हणटा कसन सांग म्हणटा सुरवे तुकून सांग तूं म्हणटाना अशी म्हणल्यार तो आशाणेत आशिल्लो हांव भितर आशिल्लो म्हाका ताण भायर काडलें राब 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 कावीन आशिल्लो वाग बाल आशिल्लो तूं ऋषी तूं आशाणेत आशिल्लो तो बोना भितर न्हय रे राब सांगता म्हणटनी वागू वापास सांगता हांव वागू तो ऋषी तो आशाणेत आशिल्लो हांव बोना भितर आशिल्लो हां आतां कळ्ळें तूं बोना भितर आशिल्लो म्हणल्यार तूं बोना भितर कशी गेल्लो तें कशें जालें म्हणल्यार हांव मेगेल बेटे सोदून घेवन चमकून येता आशिल्लो तशी येता आसतना बोना भितर गेलो ते कशी गेल्लो त्या तूं म्हाका दाखयना म्हणटा ते वागू कोल्ल्यान सांगिल्वरी चमकून येवन बोना भितर वता बोना भितर गेल्लेल वेळ पळोवन धडोल ते बागील घालून सोडता वापास वागू बोना भितर पडता ऋषी भायर आसता हांगा कोल्ल्याक ऋषी म्हणटा तुका मस्त धन्यवाद इता म्हणल्यार मेगेल जीव वांचयलो तुवें म्हूण सांगून
हे काणींत आमकां कसं नीती कळटा म्हणल्यार आमी प्रामाणीक जावन आसुका, आमी सगळ्यांक सहाय करका जाल्यार वो सहाय करका जाल्यार फुडें ते जन कसं न्ही चांग की वायट की तांगेल निमित्तीनी आमकां वायट जाता की ना म्हणजे सुरवे पळोवन घेवका. धन्यवाद. FinPower Aircon Systems Private Limited, incorporated in 2015, is a proud and leading HVAC solution provider, manufacturing energy-efficient air conditioning equipment as well as kitchen ventilation systems for all kinds of commercial, residential as well as a multitude of other special application and bespoke projects. An ISO 9001:2015 certified company, we are committed to quality and excellence and is passionate about our customer focus and innovation. And to help us fulfill this, we have the strong backing of our competent engineering team. Being a top-notch provider of HVAC solutions to diverse and complex design challenges, we are a preferred and trusted choice in the industry. This is vouched by the many prestigious projects that we have backed and successfully completed. To also fulfill our commitment towards the environment, we make sure that the HVAC engineering solutions we provide assist in maximizing energy savings and reduce carbon footprints, and consequently result in operational savings for our customers. Headquartered in Mangalore, India, we are predominant in Middle East and India and have a global presence to serve and support our customers across the world. FinPower Aircon Systems Private Limited, plot number 12348, Baikampadi Industrial Area, Mangalore. Call 0824 240 7777. सर्वांकही नमस्कार. कोंकणी काणीक स्वागत. आम्ही इतले ताई मस्त काणी ऐकली. आजी आमकां खंयचेय एक विशयाचे पिशी धरलावरी म्हणटाची तशी जाल्ला कसं जाता ते सोडला कसं जाता म्हूण सांगून आयकुया. एक गांवांत तूं एकलो अमर म्हणटलो एकलो आशिल्लो. तो कशें आशिल्लो म्हणल्यार मस्त बडतन ताका मस्त म्हळ्यार मस्त कसं न्ही ना घरांत तूं खावच्या पिवच्याताय कश्ट आसता. तसोच नमुने चल्लो जाल्यार बुदवंत आसता, शिकूका म्हणून आशी आसता, पुरा आसता जाल्यार शिकच्या जायना. ताका एक गांवां वचून एक गुरू तांगेले लागीं गांवांत एक गुरू आसता तागेला वचून शिकवण करका, तागेले आश्रमा राबूका म्हूण मस्त आशी आसता. घरा आशिल्ले तसले हांतू वच्चा जायना ताका. तो कसो करता एक दीस चान आसतना तागेले आनमा ओट्टू आसता, तागेले भयण्यो भावंड पुरा आसताची. होड जाता जाता सकड तांणी तांगेले कसं की एक व्याप्ती कोण घेवन परगांवांनी वताची. तागेले एक दोग जण भाव तेची गांवां आसताची. हो धाकलो जावन आसता. हाका कोणेय तितले मस्त एक जाई जावका तूं आमगेलो म्हूण सांगून करतलो आसना ती. आनम्माकय कश्टारी कसं करची म्हणून कळना. हो प्राय येतना आनम्माय मोरून वताची, निमगीतल ना आसताची. जाल्यार हो म्हाका सकडय जाई म्हणून सकडाल काम करता आसता. ताजे निमित्तीनी ताका पळयला गांवतुलांक भारी इश्ट आसता. तो तशी कोरून ಸ್ವಲ್ಪ दीस जात तरी तागेले एक दोस्तीले तोटा भितर कामा सेर वता. ते कामा सेरून घेवन थंय काम कोन्न घेवन तागेलें जीवन चलायसीत आसता. जाल्यारूय ताका सांदोर नाशिल्ले तसले ते काशी तागेले ते गुरूला आश्रमा वचून राबूका म्हूण सांगून घेवन थंय तो कसो करता जल तागेला जावचें तितलें काम करता. मागीर तागेले दोस्तीला वचून सांगता पळय म्हाका सांदोर नाशें आश आशिल्लें, म्हाका थंय वचूं का म्हूण सांगून घेवन. तेन्ना तो जायत तुगेले इश्ट हांव तुका कांय आड घालना म्हूण सांगता. हो जायत म्हूण सांगून ते गुरूला आश्रमा येता. थंय येवन घेवन त्या गुरू लागीं सांगता की म्हाका आनी हे संवसारांत पडू इश्ट ना, म्हाका तुगेले शिश्य जावन हे आश्रमांत आसूं का म्हूण सांगून आशी. सांदोर हांव त्या आशी कळलेलें, म्हाका तुगेले शिश्य जावन स्विकार करतवे म्हूण सांगून. ताका तो गुरू म्हणटा जायत जाल्यार हांव सांगिल्लें काम तूं करका म्हूण सांगून. जायत म्हूण सांगता. सांगून घेवन तो त्या आश्रमा सेर वता. सेर वल्यार ह्या गुरून सकड शिश्यांक एक एक काम दिवन आसता. हागेल वंटेक तोटा काम येता.
तोटा कामा येईल कुडले हाका खुशी जाता त्या म्हळ्यार ताका तें काम करून गोत्तस म्हूण सांगून ते तोटा कामा वचून थंय काम करूसर करतना तागेले हाता आशिल्ले ते हारे गुदली आनी पळयतना ताका तागेले फुडले उडगास येवचे सूर जाता. मस्त काल वता तशी गेलेले ते जाणा ताका कश केल्यारू तोटा काम करतना तागेले भाव भयण्यो तागेले गांवतूल जन पुरा जनाल उडगास येवचे सूर जाता. तो वचून गुरुला सांगता, पळय गुरू म्हाका कशें जाता आसा, हांव कश केल्यारू म्हाका तें विसरू जाता ना, म्हाका ते म्हगेले पूर्व हज्जेचे विसरका म्हूण सांगून ताका तो म्हणटा, तूं एक काम करी, तुगेले गांवा वापस वच आनी तूं कसं काम केल्लें पळतई तें काम वापस कोरून यो म्हूण सांगून ते जाण हाका आश्चर्य जाता. जाल्यार कसने उरलय ना आनी सीदा वता. तो ते गांव सोडून येतना तागेले वांटे आयिल्ले तशें ते गुदली एक रुक्का मुळान तूं निप्पोन दवरून येवन आसता. तशी जावन ताका हांग तोटा काम करतना तागेले ते गुदली तागेले गांवतले पुरा जन उडगास येतस तशी जावन ते गांवा वता. वचून थंय तो ते रुक्का मुळा आशिल्ले तशें गुदली काणू थंय काम करूसर करता. थंय तागेले दोस्ती तांगे लागीं सांगून पुरा करून वापस थंय तागेले मन पूर्त जाव खुशी जावची तितलें थंय काम करता आनी वापस ते गुदली तेची रुक्मुळा दवरन आब्बा आनी पुणे हांव समाधानेर आश्रमांत राबू येता म्हूण सांगून आलोचन करून थंय दुखून येता. येवन येतरी आश्रमा येता वापस एक 2 म्हयने वता. वापस तशी ताका ते फुडल्या पशी चड ताजी उडगास येवचे सूर जाता. कसो करची म्हणून कळना. वापस वचून गुरुला सांगता अशें जाता आसा. हांव वचून थंय मन पुर्ती जावची तितलें काम करून आयल्यारू म्हाका वापस तें आलोचन जाता आसा. हांव कसो करूं म्हूण सांगून ते जाणा हो म्हणटा, तूं कसं काम करून आयला सांग म्हूण सांगून निमगिता. गुरू निमगिताना तो म्हणटा, हय हांव ते गुदली तूं हें पुरा केल्लें मागीर ते रुक्मुळा निपोन हेची चुकी ह्या पण चमकललो ते गुदलीक एक वाट करून यो ते जाण तुका कळटा म्हूण सांगून हाका सुरवे अर्थ जायना. पळया कसो म्हूण सांगून वचून पळयता म्हूण सांगून वता. वापस वचून तशी काम करता. काम करून कडेर येतना रुक्मुळा येवन ते वापस दवरका म्हणटान ताका उडगास जाता. गुरून सांगिल्लें हाका एक वाट कोरका म्हणल्यारी हांव हें खंय दवरलां म्हणजे म्हाका उडगास जाल्यार नवे हाजे आलोचन येवचे ते करची नाका हांवें म्हूण सांगून एक व्हडो न्हंयची बरये वता आनी दोळ्याक एक आंगल बांदून घेवन रुम 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 घुंडान ते गुदली काणून न्हंयत भितर उड्डयता. ते जाणा दोळो म्हूण शब्द येता. शब्द येवन जातरी दोळो सोन पळयता पट्टी काणून ते गुदली खंय गेल म्हूण ताका कळना. खुशी जाता. खुशीर नांचू सूर करता. अब्बा आनी मुखारसून म्हाका खंयचे तोंदरे येना. हांव आरामेर आश्रमारी जीवन काडी येता म्हूण सांगून घेवन नांत आसता. तो खुशीर पद सांगून नांत आसतना तेची वाटेरी एक रायू व्हडो युद्ध विजय सादसून वता आसता. जाल्यारू ताका मना समाधान आसना. तो हाका पळोवन हो कोण अबा इतलो गम्मतेर आसा इतलो खुशीर आसा म्हूण सांगून देव येवन निमगिता. तूं कोण इतलो खुशीर येता आसा. हांव पळय इतलो व्हड एक युद्ध विजय जावन करून घेवन आयला जाल्यारू म्हाका खुशी मेळटना म्हूण सांगता. ते जाण हो म्हणटा ते युद्ध करता म्हणजे तसलसाना एक बीज तुगेल मना भितर बैसला. ताजे खातीर तूं घडी वचून युद्ध करता. कितलीं जाणां मान काडटा. कितलीं नमुन्याचे भांगार वडवय पुरो तूं लुटी करून येता जाल्यारू तुगेल मना समाधान ना. इता म्हणल्यार तुगेल ते पिशेपणाक पावना आनीकय जावका म्हूण दिसता. म्हाकाय तशी जाल्लेलें. हांव पळय त्यात खंय गेल्ली म्हणून गोतना तशें जावन खुशीर आसा म्हूण सांगून तागेल काणी सांगता. ते जाण हाका दिसता. ते सांगतना तो सांगता अमर सांगता की कितले केल्यारू कसने केल्यारू आमगेल मना समाधान मेळना नातल्यार आमकां खुशी मेळना म्हूण सांगून घेवन ते जाण रायाक कळटा. वय हांव कितले युद्ध गेलवलारू सोलवल वरीची हांव आनी हें युद्ध करूनच म्हूण सांगून आलोचन करून तागेले किरीट तागेले पट्टकत्ती पुरा काण तागेले मंत्री हाता ओपसून अमराल हात धरून तागेल्या आश्रमा वता.
हांगा काणी हेका जाता हांगा तो आमकां कसा कळटा खंयचे एक विशय जाल्यार आमी मस्त मना घेवच्या नज मनांत घेवन म्हाका तें करूं काची म्हूण सांगून ताजी म्हाक्षी पिशीशे गेल्यार अशी जाता आमगेल वांटे खंयची काम येता म्हगेल कर्तव्य हें म्हूण सांगून घेवन केल्यार ताजे वयर मोह येना आमगेल मनाकय शांती आसता. धन्यवाद. FinPower Aircon Systems Private Limited, incorporated in 2015, is a proud and leading HVAC solution provider, manufacturing energy-efficient air conditioning equipment as well as kitchen ventilation systems for all kinds of commercial, residential as well as a multitude of other special application and bespoke projects. An ISO 9001:2015 certified company, we are committed to quality and excellence and is passionate about our customer focus and innovation. And to help us fulfill this, we have the strong backing of our competent engineering team. Being a top-notch provider of HVAC solutions to diverse and complex design challenges, we are a preferred and trusted choice in the industry. This is vouched by the many prestigious projects that we have backed and successfully completed. To also fulfill our commitment towards the environment, we make sure that the HVAC engineering solutions we provide assist in maximizing energy savings and reduce carbon footprints, and consequently result in operational savings for our customers. Headquartered in Mangalore, India, we are predominant in Middle East and India and have a global presence to serve and support our customers across the world. FinPower Aircon Systems Private Limited, plot number 12348, Baikampadi Industrial Area, Mangalore. Call 0824 240 7777. आम्ही आजी एक तेनाली रामाल काणी ऐकूया. तेनाली रामा कितलं बुद्धोम तूं म्हूण सांगून घेवन प्रती पंत तो कृष्णदेवरायाक दाखयत आसता. एक पंत कसो जात म्हळ्यार तंगेल गांवाक म्हळ्यार विजयनगर साम्राज्याक विदेशी तुकून मस्त जन येवन आसताच. विदेशातून आयिल्ल्या जनांक चांग जेवण आनी दिवन सत्कार करची तसल काम कृष्णदेवराय केदना करत आसता. त्या दिसूय तशी जाता. तगेल सभा सदस्यांक आपयता विदेशी हनक पुरा जनाक आपूण जेवणा समारंभ करता. जेवणा हांतू विशेष जेवण आशिल्लें तसलें एक व्यंजन आसता. तें कसं म्हणल्यार बीज नत्तिले म्हळ्यार बी नत्तील तसल वांयगणाचे एक सगळी कोर नासताची. आमचे गेल्यान सगळे म्हणची नवा तशी ते केल्लें तसणे चक्कड रुची कोण खाताची. आमकां खुशी जाता. खुशी जावन पुरा थंय सभा सद्य पूर जाता. सभा हें जावन जातरी सकट तंगेल घरा वताच. घरा आयिलो तेनाली तागेल बायले लागीं सांगूसूर करता. आजी इतलें पुरा व्यंजन आशिल्लें तान तेक विंगड नमुन्याचें आशिल्लें गो. तें कसं म्हूण सांगून निमगितना तांणी रायाले हांतो रांदपी म्हणलो ताण सांगलें की तें बी नतील तसल वांयगण ताजेच सगळें केल्लें म्हूण सांगून कितलें रुची आशिल्लें म्हणटा. बरं लायक आशिल्लें म्हूण सांगून म्हणटा. ते जाणा हिका आशी जावच्या सूर जाता. तूं केदना म्हणटा नवें तुमी सांगताची की कृष्णदेवराय निमगिलेल दिता म्हूण सांगून घेवन तसला तांगेला वचून आमकां एक दोन हाडता वे म्हूण सांगून निमगिता. तो म्हणटा ना बा तशी पुरा निमगुच्या जायना. हांव निमगिल्यार पुरा मंत्रीगणय निमगुच्या सूर करता ती. ते दणताण रायान कसं करचें कोणा पुरा म्हूण दिवचें तितलें पुरा ना आसतलें. नाकू गो तें समजायना म्हूण सांगता. आनी तुमी मात्र खावन येवन हांगा आमकां आशी दाखयत वे तें पुरा जायना म्हाकाय खावका म्हाकाय आतां तें खाण दिया ती म्हूण सांगून ती वय करकर करूं सूर करता. ते जाण हाका कसं करचें म्हूण कळना नातिलें. जायत आज रात्री वचून घेवन येता म्हूण सांगून हगूर निपोवन वचून चोरसो वचून थंय दुखून दोनी वांयगण घेवन येता. वांयगण हाडून घरकडे दिता. हळ्ळी कूडले तो सांगता की तूं कसं करचें आसल्यार आत्तां कोरून खावका फायक म्हूण दवरूं नज्ज म्हूण सांगता. बायल जायत म्हूण सांगता आनी करता. कोण जावन हें करता खावच्या सूर करता ती बैसून खाता आसतना कितलो रुची आसा. इथे पूत वचना आमगेलो तो थंय न्हिदताला
ताका वो अप्पया म्हणटा तो वय खावो पाप चरडू म्हूण सांगून ही सांगता. तेदाण तेनालीराम म्हणटा नाका ताका खावप पयना ताण खंय जाव खावचे. मागीर फायच्या दिसा तागेले दोस्ती तांगेले ओट्टू खेळटा आसतना वचून सांगचे. मागीर ते व्हड विशय जावचे राया कळचे ते पुरा नाका तशी पुरा जावची नाका खावप पयना म्हूण सांगता. नाही ते तशी कांय जायना पाप नवे चरडो ताकाय आशी आसता नवे तो वय खावो म्हूण सांगून ही सांगता. हां जायतं पळयत कसं करूं जाता म्हूण सांगून म्हूण वता. भायर वचून कसं करता एक तांबयांत उद्दा होर नासता हातार घेवन तागेले चरडाल तोंडा वयरी फापुडू सुरू करता. चरडो अयो पावस म्हणटा. हां वय रे पावस येतच नवे यो भितर यो तूं भितर येवन न्हिदे तूं जेवण कर न्ही काही नवे सुरवेत जेवण करी म्हूण सांगून म्हणटा. सांगून भितर आपोवन हाण जेवण करायसिता. तो वय रुची करून हे वांयगणाचे खाता. खावन पुरा जातरी न्हिदत वापस वचून. हेर दीस आसतना वतना जोर गद्दल जत्तस गलाट जत्तस हो येवन निमगिता कसं जल्ले म्हूण सांगून. ते दाणा रांदपी येवन म्हणटा अयो आमगेले रायाल आसतनाचे वासरेचे हांत आशिल्ले तोटा आशिल्ले तसले वांयगण दिसतना आमी नित्य ते ग्लॅक कोन्न दवरचे कितले वांयगण आस म्हूण सांगून गेलो. आज पळयतना तातूंत 2 वांयगण ना तई कोणकी चोरला म्हूण सांगून म्हणटा. हो ते दाणा आसतना येतना रायू आसता सकड आसता ती. ते दाण तांतूंत एक मंत्री उठोन सांगता वय खंयकी तेनाली न काण सुका इताक म्हणल्यार ही काली तो रांदपीला बारी विचारसीत आशिल्लो ते कसने इत्ते म्हूण सांगून म्हणटना हो म्हणटा ना राया हांव काणी म्हूण सांगून. बद सांग तेनाली म्हणटा ना राया हांव काणी आमगे ते काली वांयगण केल्लें वय जाल्यार हें न्हय हांगाची न्हय म्हणटना ना तूं पट्टी सांगता आसा जायता तश जाल्यार चरडू पट्टी सांगनात नवे तुमी मगेल पुता आपूण निमगियाची जाय जाल्यार म्हणटा. जायता म्हूण सांगून तागेले पुत्ताका आसतना पयशिता ती. ते चरडा आसतना आयले कुडले बारी खोशी जाता. केदना येवची म्हूण ना त्या दिसा पयला कितलो हडस म्हूण सांगून खुशीरी आदी कड पळोवन नांचून येवन येता. येद्रा अन्ना पळयल कुडले आनीकय खोशी जाता. अन्ना पटोवन दवरून मोग आनी करता. राया हें पळोवन भारी खोशी जाता. मागीर चंद कोण त्या चरडाला निमगिता. चरडा काल तूं कसं खाल्ली जेवणाक म्हूण सांगून. आमगे ते वांयगण केल्लेले म्हणटा. वय वे छे तुमगे ते वांयगण केल्लेले वे म्हणटना वय काल राती जोर पावस येता आशिल्लो म्हूण सांगून हांव भायर न्हिदलेलो जेवण करना नातिलें अन्नान येवन म्हाका भितर आपोवन व्हेल्लें. ते दाण जेवण करतना वांयगणाचेय आशिल्ले म्हूण म्हणटा. ते दाण सक्कड हांसूं सुरू करता ती आनी जायत वस म्हूण वापस पेटयताची. वापस येतरी राय आनी तेनालीराम 2 जाणय ताजी विवर घेवका कशी पुणी कोर न्हू म्हूण सांगून तोटाला येता आसतना आनी 2 जाण आशिल्ले पळोवन तेनाली म्हणटा. तेनाली लागीं रायू सांगता की कोण काण असो पुरो कोण चोर येवन असो पुरो आमगेलो आसतना भितरी म्हूण सांगून मस्त बेजारेर सांगतना तेनाली म्हणटा राया तूं बिश्टयना ते चोरा माफी दिता म्हणल्यार हांव सांगता म्हूण सांगून. ते दाण वय वे जायत तूं सांग म्हणटना अशें राया आमगे हांवच येवन कळलेलें मागीर कसं करचें म्हूण कळना नातिलें मगेल पुताल तोंडार उदक घालून उदकार येयलें. चरडाक ते पावस म्हूण लेखला ताणें म्हूण सांगून म्हणटा. ते दाणा वो जोर हांसूं सुरू करता रायो. ओडणारे तूं बारी बुद्दोंत आस म्हूण सांगून गेलो. हे काणींत आमकां कसं कळटा आमी बुद्दोंत गायेर आसल्यार सत्यवंतय जावन आसूं का बरी बुद्दोंत गाय आसल्यार पावना. कडेरी तेनालीन राया लागीं बद कसं म्हूण ओपून घेतिलाका रायाक खुशी जावन ताका माफी केल्लें न्हय जाल्यार ताका शिक्षा जाता आशिल्लें. धन्यवाद.